12 जुलै 2012 हो काळो दीस कित्या खातीर तर हेका जबाबदार कोण? त्या टायमार 2012 ह्या व्यासपीठार बसलेले लोक पॉलिटिशियन हे जबाबदार असले जी बेधुंद मायनिंग चालू झाली ताका जबाबदार ह्या व्यासपीठार बसल्या त्याच्या पयलीं कोण बसलेले ते लोक मायन्स डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट मशिनरी पॉलिटिशियन हेंच्यांनी ह्यो मायनिंग बंद केल्यो आनी हे कोण गेले लोक आसा तांकां 13 वर्सां कोणान घातले त्रासान घातले. तेपार म्हणजे 2002 ही अगरवंशी मायन आमकां हांगासर चालू करपाक येता काम कशें आहा कित्या खातीर आमकां कशें तरी बंद पडलेलें आमकां चालू जातालो तेन्ना हांव सगळ्यांक म्हणटा देवा परतून तांकां आमी परत साथ घेवन मायन बरी चालू करची आनी लोकांची समस्या ही पॉलिसीची गरज आसा. आयज भुरगो आसा तो 18-20 वर्सांचो कामाक लागता आनी म्हाज्या जाग्यार जेन्ना 48 वर्सां खूब कामाचो ताका काडून उडयता तेन्ना म्हाजें लायफ सर एक हियरिंग असले अगरवंशी प्रायवेट लिमिटेड जो होंडा सोनची एरियन जो मायनिंग ब्लॉक पडटा त्या ब्लॉकाची आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आयज हियरिंग दवरलेले. सकाळच्यान हियरिंग आता चालू असले. आता दनपार जाली. खुबशा लोकांनी आपले प्रश्न मांडले आणि खुबशा लोकांनी सांगले गजाली 2012 ज्यो कमतरता आसली ज्या गजालींचेर ते 2012तल्यो गजाली लक्षात दवरून आता जी मायनिंग आहा ती स्टार्ट करपाची आसा म्हणून सांगला. लोकांनी खुबशांनी सपोर्ट दाखयला बट लोकांनी एकच सांगलां की मायनिंग जर जाय जाल्यार सस्टेनेबल मायनिंग जाय तर तेंच्या प्रोडक्टा खातीर कल्पेश लावास.